दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारके नेटोन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो हे रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशी काशेता. पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे म्हज्या हातान घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गान तुका सदां फावो हे रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. आता आमी देवाचे उतार आयकोवया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 वाक्य 30 आनी 7 तावन 40 आनी 1 पर्यंत. ताचे उलोवन जातस एक फरिजेवान ताका आपणाकर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरन जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदीं आपले हात पाय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसुल्लो पळोवन तो फरिजेव विस्मीत जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया तुमी फरिजेव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातिल्ल्यानो भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्या न्ही गी. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तोवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. देवाचें उतार हें. जेजून फारिजेवाचें कपटपण खंडन केल्ल्याचो उद्देश ताचें परिवर्तन करचे खातीर जावन आसा. जेजू कोणाचोच द्वेश करिनातलो, बगार सर्वांचें बरेपण आशेतालो. जेजू आपल्या शिकवणेन फारिजेवांची जिणये रीत खंडन करतालो, तरी तांची बदलावण तो आशेतालो. ह्याच उद्देशान तो फारिजेवाच्या घरा जेवणाक गेल्लो. जेजू हात पांय धुयनासता जेवणाक बसल्ले फारिजेवांक बरें लागोंक ना. हंकार, स्वार्थ, मोसोर आनी हेर अवगुण पयस केल्ले शिवाय जेजूक स्विकार करूंक आनी ताची शिकवण आयकूंक ती पाळोवंक असाध्य म्हणून सुवार्ता शिकयता. भायली आडंबरां आनी निती नियमाप्रास, आंतरीक ग्रेस्तकाय आनी नितळाय भोव गरजेचें म्हणलें दाखयता. उतरांत मैपास, चिंतनांत मोवाळाय आनी कर्णेंत दयाळाय
आमच्या आंतरीक नितळायेचे भायलें रूप हें खंडीत सोम्याक मानता. आमकां भितरली म्हणजे आमच्या आत्म्याची नितळाई भोव गरजेची. आमची भायली नितळाई आमच्या भितरल्या नितळायेचें प्रतिरूप. आमची सर्व नितळाई सांबाळूंक आमी वापरूंक जाय आसचें हातेर दान धर्म. जेजू सांगता, तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तोवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. दान धर्म हेरांतय आमी दाखोवची दया. जेन्ना आमी हेरांतय दयाळ जाता तेन्ना देव आमचेर दया दाखयता. ताचे दयेन आमची पातकां तो बक्षिता आनी अशें आमचो आत्मो तो नितळ करता. आमचो आत्मो नितळ दवरूंक आमी सदांच दयाळ करण्यो आदारूंक जाय. जें कितें आमी ल्हानांतल्या ल्हाना भावां भयणींक करता तें सोम्याकच करता. भायल्यान आमी सोबीत दिसून भितरल्यान कुसुडाय भरल्या तर भायली सोबाय कित्याकच उपकारना. हेरांतय दयाळ जावन आत्मीक सोबायेन बरया. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर
सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसल्याचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. हे वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न, सूख, आणवरां, देंवसार आनी सरताराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास दवर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात, तोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायग्राचारणां पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतलें व्हडा आशेन आमी मागतांव ते सर्व आमकां जोड दी. तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. हे निश्कळपणाच्या धव्या फुला, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, खालतेपणाच्या नीज आसऱ्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा, हे अनंत बरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परातून मागता, तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्याचें देणें विशेश जावन आसा. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकांची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची साकरी करून तुजे सांगाता शासनाच्या शासनाक ताका वाखणूंक, ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजांत म्हाका पावय. आमेन. पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे. मोगाळा जेजू, तूं जावन आसाय आम्हा सर्वांचो दैवीक वैज. सोम्या जेजू, आज आमी तुका भेटयतांव सर्व आमचे कश्ट आनी पिडाशिडा. तुवें ह्या संवसारांत आसतना विविध तरांच्या पिडेस्तांचेर कनवळाय दाखयली. तांचे वयर तुवें हात दवरून मागलें आनी तांकां गूण केलें. तुवें कुरड्यांक दिश्ट दिली, केप्प्यांनी आयकशें केलें, मोन्यांनी उलेशें केलें, तोंट्यांनी सालाशें केलें, आंगळ्या पांगळ्यांक हात पांय दिले, कोडकारांक नितळ केलें, देंवसारांक देंवडेलें. सर तरांची पिडा गूण केली मात्र न्हय, मेल्ल्यांकी तुवें जिवांत उठयलें. सर्व तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशीन येयात आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण तुवेंच म्हळाय. तर पिडेन कश्टांच्या ह्या तुज्या भावा भयणींचे जिवीत आपोड आनी सर्व पिडे शिडेंतले विघ्न आणवारांतले तांकां राखून व्हर. तांकां गरजेची भलायकी लाभय आनी तुजी तशीच पेल्यांची सेवा करूंक तांकां त्राण लाबोवन दी. पवित्र आत्म्या आमचेर ये देवून आनी ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबाचेर आमी आतां आशेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर,
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पोताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. संसार तुवे रचलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारखे नेटन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो हे रसनारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशी काशेता. पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे म्हज्या हातान घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गान तुका सदां फावो हे रसनारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशीले काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. मोगाळ पुता सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वाद देवा आमका. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी